नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयचे मायनिंग बंदीची परिस्थिती प्रधानमंत्र्याचे कानार घालून आधार मागपाक मुख्यमंत्री परिकार मेळटलो मनमोहन सिंगाक। जुनाचे पयले सप्तकान बसका गोय मागतले 3000 कोटीची पॅकेज। आर्किओलॉजी आणि आर्काइव खाते आता वेगळे। वोकेशनल शिक्षकांक 5 वर्षाची सूट। रिलायन्स कंपनीकडेन गॅसावेले वीज खरेदीक कबलात। छत्तीसगडातल्यान 3 रुपयांनी 150 मेगावॅट वीज। फिजिकल प्रोफिशियन्सी टेस्ट पुलिसांक वता जड। धावता पुशअप्स काडटा म्हणल्यार नाका शेवट। पळयात गोय पुलिशेचे फिटनेसाचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। मेर्शे कुळेच्या डबल मर्डर केशीन पोन्ने गोयचो पुलीस निरीक्षक गाडाची चौकशी। विश्राम बोरकारान घेतलो उमेश गांवकाराचो स्टेटमेंट। दुसरे खुनाक गाड जबाबदार असो आरोप। आणि सगळे गोयकारांक मोपा नाका जाल्यार लोकां बरोबर रावतलो। खासदार फ्रांसिस सार्दिनाचे वक्तव्य। गोंयांत जमीन विकताना मर्यादा घालपी कायदो सरकारान करचो, सार्दिनाची मागणी। खबरो विस्तारान। गोयचे मायनिंग बंद जाल्ल्यान आयिल्ली परिस्थिती प्रधानमंत्र्याचे कानार घालून आधार मागपा खातीर मुख्यमंत्री परिकारान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाक मेळपाचे थारायला। जुनाच्या पयल्या सप्तकान दिल्ली ही बसका जाव येता। सध्या पीएमओ कडेन अपॉइंटमेंट मागला। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक अर्थीक पॅकेज दिवपाची मागणी मुख्यमंत्री करतलो। मायनिंगातल्या लोकांचे रिणाचे जूर रद्द करचे आणि 3000 कोटीची अर्थीक पॅकेज दिवची असो प्रस्ताव गोय केंद्रा मुखार दवरतले। गोंयाक खासा दर्जो दिवपाची मागणी हे बसकेन करतले। स्पेशल स्टेटसाचेर आयज पत्र वता। स्पेशल स्टेटस आनी मायनिंग दोनूय विशयाचेर 1 ते 5 तारखे भितर हांवें अपॉइंटमेंट मागलेली आसा। बिकॉज प्रायम मिनिस्टर इज आउट ऑफ कंट्री, इज गोइंग टू जपान आय थिंक फ्रॉम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। आमी एक म्हणजे पयली बँकांक इंट्रेस्ट सगळ्या वेगवेगळ्या जे पळय बारीक मोठे हांव मायन ओनर म्हणना, ट्रकवाले बार्जवाले तांचो इंट्रेस्ट वेव करचो आनी तांकां मोरेटोरियम दिवचो पिरियड रिपेमेंटाक, हो एक डिमांड आहा। लॉस ऑफ जॉबा खातीर थोडे कॉम्पेन्सेशन स्टेटीक एकूण 3000 कोटीचे तरी आर्थीक पॅकेज दिवचे अशें आमी बरयल्लें आहा। सरकार आर्किओलॉजी आणि आर्काइव खाते वेगळे करता। वोकेशनल शिक्षकांचे भरती नेम सदळ करून वयोमर्यादेन 5 वर्षाची सूट दिल्या। रिलायन्स इंडस्ट्री कडेन सरकार नव्यान वीज खरेदी कबलात करतलो। आता गॅसावेली वीज गोंयाक 8 रुपया 58 पैसे मेगावॅट पडटली। ते शिवाय छत्तीसगडान पॉवर डेव्हलपरा कडेन 100 ते 150 मेगावॅट वीज घेवपाक सरकार कबलात करतलो। ती वीज गोंयाक 3 रुपया पडटली। अंदू 2 महिन्यांची नुस्तेमारी बंदी चालीक लायतना भायले एकय बोटीक भितर सरूंक दिवचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। बायफर्केशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ आर्चिव्ज एंड आर्किओलॉजी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे डिसिजन आशिल्लें की हे दोनूय डिपार्टमेंट वेगळे आसचे, कारण आर्किओलॉजी वेगळी आनी आर्चिव्ज वेगळे, त्यामुळे दोनूय डिपार्टमेंट बायफर्केट करपाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतला। दोगांची कामां वेगळी। सरकारी हातून काही अनेक प्रॉब्लेम आहा, इन्क्लुडींग वोकेशनल, मेनली वोकेशनल एज्युकेशन। आमी प्रॉमीस दिल्या प्रमाणे असेंब्लीन वोकेशनल हेजो आनी अन्य काही जाग्यार टिचरांचो काही प्रॉब्लेम आसा। आतां तांकां जर तूं थोडोसो न्याय दितले आनी ते रेग्युलरायजेशन किंवा प्रोसेस कंप्लीट करून तांकां घेतले जाल्यार तातले काही जाणांची वयां क्रॉस जाल्या आनी म्हणून आमी एक म्हत्वाचो डिसिजन घेतला की ह्या सगळ्या हातून जे कोण शिरकल्या तांकां 5 वर्सां एज रिलॅक्सेशन दिवप। द गव्हर्मेंट हॅज टेकन डिसिजन दॅट रिलायन्स immediately switches over to gas based for the balance period of PPP. The agreement expires in August 2014. The government proposes to continue with the purchase of power from RIL with immediate switch over to gas
until the term of agreement, that is August 2014. We are also in process of finalizing the coal block purchase of about at least 100 megawatt by July, which will subsequently increase to about 250 megawatt over a period of 1 year. So all those factors taken into consideration, we will have enough power. Coal block जावपाक वेळ आहा, but तांचो unit is going on production, and we make work out and we have appointed consultant for PPA. Joint regulatory authority प्रायसा प्रमाणे जर मेळटा आसत ऑफिशियल हाच्या प्रमाणे जाल्यार we may sign a PPA in next 2 months. 1 जून ते 31 जुलै पर्यंत दोन्ही दीस धरून भितर for both mechanized and motorized fishing vessels. That means it's a complete ban of any mechanically operated fishing vessel. तुम्ही boat काटाळी घालपाक outboard engine is also banned. Only ना ऑडिओ ना मनशान ऑपरेट केल्ली ना मेकॅनिकल हे म्हणजे विथ ह्युमन एफर्ट्स नॉट बॅन म्हणजे रापणकार बी तांकां बॅन ना. तांचे म्हणणें सगळ्यांचे ऑगस्टाच्या पयल्या विकान सोलार सुंगटां मेळटा, त्यामुळे 15 ऑगस्ट पर्यंत करचे जाल्यार आमकां सोलार सुंगटां मेळची ना आनी सोलार सुंगटां गिव्स अस द रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट 1 year. सो वी हॅव डिसायडेड ओके इन द फर्स्ट इन्स्टन्स लेट अस स्टिक टू 61. पण आमी आमचे हाचे कडच्यान कोस्ट गार्ड बी आनी आमच्या हातूंच्यान यंत्रणेच्यान वी वील नॉट अलाव एनी वेसल टू कम. We will take action. I had done it in 2002. We had monitored it. फिजिकल प्रोफिशियन्सी टेस्ट गोयचे पुलिसांक बरीच जड वता. कॉन्स्टेबल ते IPS अधिकाऱ्यां मेरेन सगळ्यांक टेस्ट लागू जाल्या. धांवपापासून पुशअप्स, चिनअप्स, लांब उडये मेरेन सगळे थारायल्ले निकशा प्रमाण जमपाक जाय. 40 पॉयंटांची प्रोफिशियन्सी टेस्ट 23चे वयर पडल्यार साधारण, 32चे वयर पडल्यार उत्तम. मात सध्या 4 पावलां मारता म्हणल्यार पुलिसांक खरच येता. कोणाचे पुशअप्स जिवार येतात, कांय जाण चलून धाविल्ले भशेन करतात, थोड्यांची लांब उडी थंयचे थंयच पडटा. तरेतरेचे प्रकार प्रुडंटान आल्तिनार पळयले. तुळशीदास च्यारीचो रिपोर्ट. गोयचे पुलीस कितले फीट ते प्रोफिशियन्सी टेस्टींतल्यान भायर सरपाचे आसा. पुलिसांची पयले 2 दिसांत फिजिकल प्रोफिशियन्सी टेस्टींतली कामगिरी पळयल्यार परिस्थिती बरी ना. आल्तिना वयल्या जॉगर्स पार्कार 1 मैल धांवप कितल्याशाच जाणांक खुस्तार गेले. मोजक्याच पुलिसांची स्पीड दिसताली, उरिल्ले खर्शेताले. चडशे रावत धांवताले, कांय जाण चलताले, कांय जाण नजो जावन वाटेर रावले. तातूंतले कांय जाण आमचो कॅमेरा पळयतकच धांवपाक लागले. प्रोफिशियन्सी टेस्ट 3 भागांनी जाता. 18 ते 30 वर्सां, 30 ते 40 वर्सां आनी 40 ते 50 वर्सां. तिनय गटां खातीर वेगवेगळ्यो टेस्टी दवरल्यात. अनफीट थारिल्ल्या दादल्या तशेंच बायलां पुलीस अधिकाऱ्यांक जाग्यार येवंक वाळपयच्या पुलीस ट्रेनिंग सेंटरांत वा उपरांत GMCत वचचें पडटलें. प्रोफिशियन्सी टेस्टीत 40 पॉयंट असतात. 23 पॉयंट घेतल्याक साधारण जाल्यार 32 आनी त्या परस चड पॉयंट घेतल्याक उत्तम ग्रेड मेळटली. धांवपापासून पुशअप्स, चिनअप्स, लांब उडये मेरेन सगळे थारायल्ल्या निकशा प्रमाण जमपाक जाय. 3 मिटरांची तरी लाँग जंप मारपाक जाय. मात कितल्याशाच पुलिसांची लाँग जंप थंयचे थंयच पडटाली. दादल्या सयत लेडी पुलिसांची तीच गत. कमांडोचे टिमीचे देखरेखी खाला पुलिसांची चांचणी जाता. लांब उडये उपरांत आतां पुलिसांचे पुशअप्स पळयात. 15 ते 20 पुशअप्स एकाच बरोबर मारूंक जाय, पूण तेंय बऱ्याच जाणांक सारकें जमलें ना. गोंयचे पुलीस सध्या तरी जाय तशे फिट ना ही गजाल ह्या चांचणेंतल्यान स्पश्ट जाल्या. ह्यो चांचण्यो कितल्यो बऱ्याक पडटात आनी पुलीस आपलें वजन जाय तशें दवरूंक पावतले काय ना तें फुडले कांय दिसांतूच कळटलें. सध्या अनफीट पुलिसांक वाळपयच्या पुलीस ट्रेनिंग सेंटरांत वचून परती ट्रेनिंग घेवची पडटली. थंयूय परिस्थिती जाग्यार आयली ना जाल्यार GMCत उपचाराक एडमीट जावचें पडटलें. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.